आणि खरेंच बरें दिसता की अजून पर्यंत जे त्यांचे विचार हांगासर जागृत दवरले। जे मांद्रे मतदारसंघात त्यांच्यानी कार्य केले, काम केले आणि मुख्यमंत्री गोंयचे झाले आणि म्हणजे प्रत्येक टायमार हांव हेच सांगता, भाऊसाहेब बांदोडकर 1% सुद्धा जर खंयच्या लिडराच्या क्वॉलिटीक येत जाल्यार म्हाका दिसता आपलो मतदारसंघ जावं किंवा आपले पंचायत क्षेत्रांत पंच सदस्य जावं हे 1% जर त्यांचे विचार जर हाडीत जाल्यार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट म्हणटात तशें आणि बारीक सामान्य मनशाचे वा बहुजन समाजाचे प्रोग्रेस डेफिनेटली जातलो आणि त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना हांव आमदार जालो ते पासून त्यांचे विचारा प्रमाणे फुडें सरता। तांकां एक लिडर समजून म्हणजे एक विजन त्यांचे जे आसलेले ते विचारान फुडें सरपाचो प्रयत्नय करतात। आयज आमी मांद्रे मतदारसंघात वेगळे वेगळे कितलेशेच गोष्टी घडोवन हाडटात। प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे ल्हान भुरगीं आसूं, ज्येश्ठ नागरीक, महिला आसूं किंवा वर्किंग सेक्टर आसूं, सगळ्यांक वांगडा घेवन त्यांच्या मना प्रमाणे तांकां जाय तशें आमी वावरपाचो प्रयत्नय करतात। आयज जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार जे आसले शिक्षणाच्या फिल्डान ते म्हणजे तेंच्यांनी फ्री एज्युकेशन स्टार्ट केले आणि खंय तरी आयज आमचे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आहात जे खंय तरी तेंचे दुर्लक्ष जायत वयतालो, ताका लागून आमी तेचेर खास विचार करून आयज खरें अभिमान दिसता की ते जे शाळा थोडे बंद पडलेले, थोड्यांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना, ते आमी खंय तरी CSR फंडा थ्रू 12 शाळा जे सारकीच परिस्थिती वायट आसली ते 12 शाळा CSR फंडा थ्रू आमी 12 शाळा मतदारसंघाचे माझे ते रिनोवेशनाक घेतले। म्हणजे एक त्यांच्या एका शाळेन एक स्मार्ट क्लासरूम जो आसतलो डिजिटल बोर्डा सकट, म्हणजे तुम्ही पळयताले एडेड स्कुलान खंय ना खंय कोण तरी म्हणजे खंयच्यान तरी फंड्स मेळटात वा तेंचे कडेन एडेड स्कुलाक पयशे आसा जाल्यार ते स्मार्ट बोर्ड लायतात, स्मार्ट बोर्डाचेर एज्युकेशन दिता। पूण आमी आमचो प्रयत्न केला की गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान प्रत्येक क्लासरुमान एक स्मार्ट बोर्ड आसचो आणि ते ल्हान ल्हान भुरग्यांनी ते शिकचे। हे विशयी आमी ऑलरेडी काम सुरवात केल्या। फुडल्या 15 दिसान 8 ते 15 दिसान शाळेंचे कामूय सुरवात जातले। 12 स्कुलां आमी डेव्हलप करपाचे आमी हातीन घेतलेले आसात। तशेंच शेती विशयी आमी वेगळे वेगळे प्रकल्प हाडीत आसात। आमी फार्मिंग ग्रुप फार्मिंग हे ऑलरेडी सांगले आमचे एग्रीकल्चर झोनल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहा तेंचे ऑफिसरांक घेवन कंटिन्युअसली आमची मिटिंग्सूय जाता आणि इम्प्लिमेंट पारशा गांवांत आमी मिटिंग्सूय ऑलरेडी घेतलेले आसात आणि प्रत्येक गांवांनी जे शेती करतात म्हणजे क्रॉप जे पावसान जे काडटात ते सोडून आमी पोरसांनी जे तांकां बियां लागतात ती ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट केल्ली आहा। प्रत्येक गांवांनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक गांवांनी डिस्ट्रीब्यूट केला। म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रान आमी प्रयत्न करतात की ते सगळ्यांक तेंचो लाभ मेळचो। तशेंच खरें बरें दिसता की भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार जे कूळ मुणकार कायदो जो तेंच्यांनी हाडलेलो आणि मुणकारां खातीर हक्क मेळपा खातीर आमी एसेंब्लीन सुद्धा खूप आवाज उठयलो। त्याच प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां फूल सपोर्ट दिला आणि टायम वयता तसो म्हणजे प्रत्येक फुडें प्रोग्रेस जाता तशें डेव्हलपमेंट जाता तशें कायदे दुरुस्तीची गरज आहा आणि तेच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आश्वासन दिल्लें आहा की मुणकाराचो कायदो आहा तो खंय तरी दुरुस्त करपाची गरज आहा। भाऊसाहेबांचा एक विचार होतो की बहुजन समाजाचे जे लोक असत त्यांची उपेक्षा होता, त्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक प्राथमिक शिक्षण मेळना याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी दारोदारी वाड्यार प्राथमिक शाळा सुरू केली। शिक्षणानंतर नोकऱ्यो जायो याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरान मद्रास रबर फॅक्टरी, सिबा गायगी, खत कारखानो, MPT असे निरनिराळे कारखाने सुरू केले। गोवा मेडिकल कॉलेज सुरू केला, कला अकादमी चालू केली, असे निरनिराळे भाऊसाहेबांनी सुरू केले। एकच आधार होतो की कुळ बुणकार जे गरीब शेतकरी आपल्या शेतात घाम गळता आणि जो सगळा आपला जो अन्नधान्य पिकयता ते जे भाटकार असले त्यांना दिवचा पडा, त्याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरान कुळ कायदो सुरू केलो। गरिबांची जी घरां असली त्यासाठी मुणकार कायदो केलो। भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार चोर असलेले आणि त्याची विचारसरणी धरून आमकां फुडें सरपाक जाय आणि आमच्या गावाचो विकास तसो आमच्या गावाची उदरगत आमकां करपाक जाय। आयज आमकां जायते लिडर लाभलेले आसा। आयज आमचो जीत भाई आसा, आमच्या मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर भरपूर काम करता ते। तशेंच एक सांगूं इच्छिता की आमच्या काही भागान आमचे पयरान एक दीस अशें उदक येता
ते आयज आमच्या जीत भाईच्या सपोर्टान आनी सगळ्या माझ्या पंचवांगडीच्या सपोर्टान आमी ते डेली उदक येवपाचे अशे प्रयत्न करतलो. अशें म्हणटात मरावे परी कीर्ती रुपये उरावे, आनी मनशान कर्म केल्या शिवाय कांयच जायना. आनी हे कर्म सुरू करपाक मांद्रे मतदारसंघान जितबाईन पक्षाच्या वतीन सुरू केल्लें आसा. खूब फाटी जितबाई ह्याच भाऊच्या पांया कडेन म्हणटा की भाऊचे जे विचार आहा ते थोडे % पासून जर आपल्या आंगान येयले जाल्यार आपला पवित्र आसा मातलो म्हणून, आनी त्या दिशेन तेंची वाटचाल चालू आसा. आमचे इतकेच कर्तव्य की सगळ्या मांद्रेच्या लोकांक, भाऊच्या प्रेमींक, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा, गोंयच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणजे कितें पळय तो, आनी तो थोर विचारांनी भरलेलो आसा. आमचें इतकेंच काम की जितबाईचें काम जे चल्लेलें आहा तेका सरदूड करप, तेका बलिश्टपण दिवप. हे कोणाच्याच लक्षात येयलें ना. हेचे कारण अशें की गेली 3 वर्सां सातत्यान कितलीशीच कामांची एक झोत ह्या मांद्रे मतदारसंघात चालू आसली आणि सगळ्या थरांतली, सगळ्या क्षेत्रांतली कामां, शैक्षणिक, सांस्कृतीक, खेळ, विकासा संदर्भात, आरोग्या संदर्भात कितलीशीच कामां जितबाई नेटान करीत आसा. आणि ह्या 3 वर्सांची कामां जितबाईन अशे तरेन केल्यान ल्हान भुरग्यां खातीर आसो, ज्येष्ठ नागरिकां खातीर आसो, तरुणां खातीर आसो, भगिनीसाठी आसो, कामां चालूच आसात. आणि म्हाका खात्री आसा की 3 वर्सां केल्ल्या कामाची स्पीड अशीच जर 2 वर्सां चालू जाल्ली तर मांद्रे मतदारसंघात जितबाईचे स्थान हे अडळ आसतलें, कोणूच ते हालू शकचे ना. कौतुक करी आमी जितबाईचे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.